प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुवांवात सर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसाच्या पवित्र सभेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नोखेत्रां धरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका घोटाय दी. तुज्यो कोरण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलाय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो त्याच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायनाय जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलों आनी हांव येतलों ती घडी तुका कळचीच ना. पूण सार्दिसान कांय जाणांनी आपली आंगोस्त्रां नितोळ सांबाळ्ळ्यांत आनी ती पुर्तीं देखून धवें न्हेसून म्हजे बराबर भोंवतलीं. जैत व्हरता तो असल्या धव्या आंगोस्त्रांनी न्हेसयलोलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तकावेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताच्या दुतांचे हुजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगट्टलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. लाओदिसियांचे पवित्र सभेच्या दुताक अशें बरय. जो आमेन, विस्वाशी आनी खरो साक्षी, आखे देवाचे रचनेचो ओरम, ताचो हो संदेश. तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं शेळोय न्हय आनी हुनोय न्हय. कितें तरी एक, शेळो ओ ऊन. तूं जावंक जाय आसलोय, पूण शेळोय आनी हुनोय न्हय जावन तूं शेळमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओंकून हांव भायर उडयतलों. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय, पूण तूं कितलो दोळदिरो, कोणिश्ट, गरीब, कुर्डो आनी विंगळो तें तूं नकळोय. देखून हांव तुका एक बूद दितां. गिरेस्त जावंक म्हजे कडसून उज्यान तपासलोलें भांगार तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगलेपणाची लज धांपूंक धवीं आंगोस्त्रां घे आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जांचो हांव मोग करतां तांकां हांव झुपाटी दितां आनी खास्त लायतां. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पळय, हांव दाराच्या उमऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों. ताचे बराबर जेवतलों आनी तो म्हजे बराबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताचे सदरेर बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्याक म्हज्या सांगाता म्हजे सदरेर बसूंक दितलों. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सभांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जैत व्हरतात तांकां
म्हज्या शिंवासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा, तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत? चुकीविणे भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजांतावन सोत उलोयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांना घालिना असल्याच मनशाक जबाब जैत व्हरतात तांकां म्हज्या शिंवासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडा घालिना, खोट्या नोस्त्या मनशांक कांटाळता, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशाक जबाब जैत व्हरतात तांकां म्हज्या शिंवासनार बसूंक दितलो. उसणें दिता, वाड घेना, लोंच खावंक कबूलना, निरोपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ जबाब जैत व्हरतात तांकां म्हज्या शिंवासनार बसूंक दितलो. उद्गार. देवान पयलीं आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटाक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको नोगरांत भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल दोंड वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावंक गेला मोरे हो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.